साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार. दर दिसा गोंयांत घडपी वेगवेगळ्या घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. तर सगळ्यात पयलीं ह्या उत्तेजा कडेन उत्तेजाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. आयज म्हळ्यार काल शेनवारा राती वेर्णा IDC कडेन एक दुर्दैवी घडणूक घडली. एका बसीक एक भिरांकूळ अपघात जालो. त्या बसीच्या ड्रायव्हर बस आसली ती वेर्णा रोजर बर्गर कंपनीच्या कामगारांक घेवन ती घरा सोडपाक वताली तेन्ना त्या वॉल्ताचो ताका अदमास येवंक नाशिल्ल्यान त्या रस्त्याक कुशीक तात्पुरती झोपड्यो बांदिल्ल्यो कामगारां खातीर. त्या झोपड्यांचेर तेणी ड्रायव्हरान बस चडयली आनी तातूंत त्या झोपडेन न्हिदलेले जे चार कामगारांक ह्या अपघातान चिड्डून मरण आयलें. जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. तांकां जखमी जाल्ल्यांक सद्या उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. आनी जो ड्रायव्हर आसलो बसीचो तो सोरो पिवन गाडी चलयतालो अशें तपासा वेळार पुलिसांक आढळून आयलां. सो तोय जखमी जाला आनी ताकाय बी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला उपचारा खातीर. आनी ताका उपरांत मागीर सगळे प्रोसिजर कंप्लीट जाल्या उपरांत ताका अरेस्ट करतले म्हण दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी म्हायती दिल्या. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार नानोडा भटवाडी हांगा एका चिऱ्या खणींत बुडून एका तरणाट्याक मरण आयला. तो सांतिनेज पणजे सांतिनेज वाठारांतलो मोहीत कशें म्हूण ताचें नांव. ताका थंय पिकनिकेक गेले चिऱ्या हांगासर नानोडा भटवाडी. थंय उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ताका बुडून थंय मरण आयलें. आनी 2 जाण आनीक तेज्या वांगडा 2 जाण आसले तांकां वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार शिखेरी गोशाळेक म्हापसा आनी पेडण्या नगरपालिका कडसून 2 कोटी रुपया येणे आसा. ही स्कीम आसा गोरवां उबारपा खातीर. तेंचे जे पयशे आसात ते तांकां दिवंक ना. आनी पेडणे पालिकाक ज्यो गाडयो दिल्यात हेणी सरकारान ज्यो हेडपी गोरवां आसा तांकां उखलपाक ते आजून दिवंक ना म्हण जो गोमंतक गोसेवक महासंघाचो अध्यक्ष आसा जो कमलाकांत तारी तांणी आरोप केला की ते दिनात म्हणून. आनी हे विशीं तांणी DMAक पत्रय बरयलां. ह्यो तिनूय बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्योस. सध्या राज्यांत रस्तो अपघातांत वाड जाल्ली आसा आनी हाचेर खंय तरी नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. दुसरो जो इन्सिडंट उत्तेजन सांगलो तो म्हळ्यार नानोड्या न्हांवपाक गेल्ले कडेन लॅटरायट जे मायन आशिल्ली थंय बुडून एकट्याक मरण आयलें. सो सगळ्यांनी जतनाय घेवची. फुडें आमचो न्यूज एंकर गौरीश हाची म्हत्वाची अपडेट सांगची. पणजेकारांक थाकाय दिवपी सारकी ही बातमी आसा ती म्हटल्यार पणजे स्मार्ट सिटींतलो पयलो रस्तो जो उक्तो जावपाचो आहा तो म्हटल्यार विवांता ते काकुलो मॉल मेरेनचो. पणजेची जी इगर्ज आसा शीतल रेस्टॉरंटा कडेन थंय जे जंक्शनाचेर काम आशिल्लें ताका लागून तालिगांव वचपी किंवा टोंकार वचपी लोकांची धांदल जाताली. येरादारी ठप्प जाल्ली. कशे भशेन सर्कस करीत लोक तालिगांवचे किंवा टोंकार वचपाक वाट जी आशिल्ली ती आतां मेकळी जातली. कितलेशाच तेंपा सावन हो रस्तो बंद आशिल्लो निमणो हो ओपन जाता. हो विवांता ते काकुलो मॉला कडलो रस्तो ओपन जाल्या उपरांत काकुलो मॉला कडच्या जंक्शना वयले जे मेन होलाचें काम आसा त्या कामाच्या सुरवातीक लागून काकुलो मॉल ते टोंकार आनी काकुलो मॉल ते बालभवन हो रस्तो परतून बंद करतले. थंयची येरादारी बंद दवरतले. पूण आतां ही येरादारी सुरू केल्ल्यान आतां तालिगांवकारांक तशेंच टोंकार वचपाक पणजेच्यान येरादारी सुरळीत जाल्लेली आसा. ही पणजेकारांक बरी गजाल आसा. आनी 28 मेक हो रस्तो सुरू जावपाचो आसा. पणजेकारांक थाकाय दिवपी बातमी म्हळ्यार विवांता ते काकुलो मॉल मेरेनचो रस्तो जो आसा तो 28 मेक उक्तो जातलो. तर फुडें आमच्या न्यूज एंकर संजना कडेन. संजना हाची म्हत्वाची अपडेट सांगशी.
जशें गौरीशान सांगिल्लें आसा तेच प्रमाण पणजे स्मार्ट सिटीची बातमी आसा. पणजे आतां स्मार्ट जावपाचे वाटेर आसा. पणजे आनी सरभोंवतणी 97 फ्री वायफाय स्पॉट्स घातिल्ले आसात. ह्या अमूक झोनान पावले म्हणटकीर तुमी हे फ्री वायफायचो फायदो घेवंक शकतात. खंयचे हे फुकट वायफाय झोन्स ते तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले. दुसरी बातमी आसा ती पालेकर अमित पालेकर हाचे विशीं. कुंकळ्ळी आनी श्री लयराई देवीचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान सद्या बोवाळ चालू आसा अजुनी. हो बोवाळ ताजो आसतनाच आतां सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचे विशीं म्हणजे हाचे विशीं एकल्यान ट्वीट केल्लें की सेंट फ्रांसीस झेवियर अगेन्स्टाक कितें तरी ट्वीट केल्लें म्हणून अमित पालेकार हाणें म्हणलें की फकत क्रिस्तांव भाव भयणाच न्हय तर सगळ्यांच्यो धार्मीक भावना दुखावल्यात म्हणून हाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें कारवाय करून ताका अटक करची अशें ताणें सांगिल्लें आसा. तिसरी बातमी आसा ती अपघातांचें सत्र सद्या राज्यांत सुरूच आसा. काल राती बेतोड्या मोटार स्कुटरीच्या धपक्यान एका तरणाट्याक मरण आयलें जाल्यार ह्याच अपघातान गंभीर जाल्लो मकबूल मुजावर हाचेर सद्या GMCन उपचार सुरू आसात. दुसरे वटेन दारबांदोड्या ट्रक स्कुटर अपघातान एकटी 72 ते 70चे चेडूं हे गंभीर जखमी जाल्ले आसा. ताचे उपचार GMCन चालू आसा. ह्यो तिनूय बातम्यो तुमकां सविस्तर साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. पणजेचे फक्त रस्तेच न्ही तर पणजे आतां फ्री वायफाय झोनूय आसा आनी हे 97 स्पॉट्स आसात ते खंयचे आसतले तुमी पळोवपा खातीर स्पेशल रिपोर्ट मुजरत पळोवचो. तर अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मांक तुमी मुजरत फॉलो करचे, सबस्क्रायब करचे आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकार. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. दोन एक ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.